आता लिंबूचा रेट किती आहे? लिंबू सध्या रेट एक 7,000 रुपये एक पोती असते. एक पोती. म्हणजे आता 700 800 अशे रुपये 100 रुपये. म्हणजे होऊन तुमका रेट वाढवतो पडलो. रेट असं म्हणजे सध्या सारखोच हा 30 रुपयांनी रेट आहे. पण लिंबू महाग झाले. लिंबू महाग आहे. पण सध्या गरमी लावून कस्टमर येतात. कस्टमर फुल असतात. म्हणजे चालू असतात. सकाळी स्टार्ट झाले ते रात्री 7 वाजेपर्यंत वाढल्या. आता लिंबू सरबतांना कशी किती मागणी असा? लिंबू सरबताक मागणी चढ असा, पण आता लिंबू वाढल्याला लागून आमका रेट 30 दवरची पडटा. एक की रेट वाढवून घेवपाची असे आमचे कशा. पण आता सध्या लिंबू कसे पडतात? 8 रुपये 9 रुपये एक पडटा. पण हांगा कस्टमर तसे येता वयता रावून पियेतात न्हू? हय चडसो लोक पियेता. म्हणजे हांवें न्यूली स्टार्ट केल्ले आहा त्या लागून मातशें म्हणजे वसोंक ना ते. पण एक गरमीक लागून एक अशें आहा पियेता. गेल्लो लोक आहा रावता आनी पियेता. आता गरमीक लागून सगळीकडे मागणी आसला, ताका लागून लिंबू बी वाडपाची शक्यता आसा. म्हाका अशें कळ्ळें की लिंबू आनी 10 रुपये एक जावपाचो आसा. फाटल्या कांय दिसांच्यान तापमानात कमालीचो बदल जाल्लो आसा. सध्या तर तापमानाचो पारो 36°C परस चड जाल्लो आसा. गरमी तर प्रचंड वाडिल्ली आसा. कालोर सोंसूं नजो जाता. कालोरा पासून थाकाय मेळपाक लागून बरेच जाण जायते उपाय करतात. सध्या तर वचत थंय शीतपेयांक मागणी वाडिल्ली आसा. दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शीतपेयांच्या दुकानां कडेन लोकांची गर्दी दिसून येता. शीतपेया वांगडाच आडसरां आनी हेर थंडगार पदार्थांकूय मागणी वाडिल्ली आसा. तातूंतल्या तातूंत लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. एके वटेन लिंबू म्हारग जाल्ले आसा, तरी लेगीत लिंबू सोडाची मागणी काय कमी जावंक ना. मय आनी हेर कांय वाठारांत तर सदांच लिंबू सोडांच्या गाड्यां कडेन गर्दी दिसून येता. सध्या 30 रुपया ग्लास ह्या प्रमाणात लिंबू सोडाची विक्री जाता. फुडल्या कांय दिसांत लिंबू आनीकूय म्हारग जातले असो अदमास कांय विक्रेत्यांनी उक्तायला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.